येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेगायच्यो हेडलायन्स. घाटा मोरोड आके बायस वाठारात गटाराचे काम 2 वर्सां सावन आसा उमकळत. चेंबरांतल्यान गटाराचे बुरशे उदक रिगतात शेतांनी. शेतकारांचेर आयल्या हावळ. रोजमंज क्रूज वेर्णा आनी नावेली स्पोर्टिंग क्लबा मदली रंगली सेमी फायनल. टाय ब्रेकरात रोजमंज क्रूज वेर्णा पंगडान 5 विरोधात 4 गोल फरकांनी जिखली सर्त. गोंयांत शेनवारा व्हड पावस पडिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट. आयतारा IMDन जारी केला येलो अलर्ट. फुडल्या कांय दीस गोंयांत पावसाचो नेट चालूच. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. घाटा मोरोड आके बायस हांगा गटाराचें काम 2 वर्सां सावन उमकळत आसा. चेंबरांतल्यान गटाराचे बुरशे उदक शेतांनी रिगतात, जाका लागून लागवड नश्ट जावपाक लागला. तशेंच ह्या उदकान लोकांची जीण विस्कळीत करून सोडल्यात. पळयात पुराय बातमी. सरकार शेतां रोयात म्हूण भाशणां करीत आसतात, पूण शेतकारांच्या वाट्याक फकत आडमेळीच येतात. आके बायस वाठारांतले चडशे लोक शेतकार. तांची पोटां फकत शेतांचेरच अवलंबून आसा. पूण गटाराचे घाण उदक शेतांनी रिगोवन शेतां नश्ट जाल्ल्यान शेतकारांनी चिंता उक्तायल्या. आयकात तांचे उतफर्के. सर आयज सांगता हें म्हळ्यार हे जे सवरेज जे मारतात न्हू तेंची सगळे कडेन अशें करून हें जालां. आनी ही आयज आमचे आमचे शेजरे आमचे सगळे भावाचे घरा वास येतलो, जे घाण भरतली. थंय शेतां आसात भरपूर शेतां आनी आमचे गांवचो लोक सगळे शेत रोवन पोट भरतात. सो ही अल्टिमेटली आयज स्टार्ट जालें ना, पूण तें उदक जे भायर सरता तें फाल्यां घाणीचें उदक भायर सरतलें. एकदां सर्वेज कनेक्ट जाली ते घाणी उदक येतलें आनी तें नाक जाल्लो हेजेडियस हें जातलें, डिजीज बी जातली, थिंगा हें जातलें, किमसा येतली आनी कोण तरी कितें लायफ सारकें डेंजर आसा हांगा. आनी आमचे एग्रीकल्चर पिड्यार जाता. हें उदक सगळें शेतांतल्यान वयता आनी ते शेत सगळें पिड्यार आतां ऑलमोस्ट एकल्याचे 2-2 बांदी पिड्यार जाल्ली आसात. सो हांव कितें आमची मागणी कितें असले पॉयंट आहाय ते तेणी आतां थंय मेन रोडा सरून ते येता ते थंय सरून बंद करचे. कित्याक हांगा तरी तेंची फिजिबिलिटी ना. जे इंजिनियरा फुडें तरी ते कांय करपाक जायना तेन्ना तो पॉयंट बंद करचो. कित्याक अशें करून ओपन सोडचो न्हू. अशें करून ओपन सोडले जाल्यार लोकांच्या लायफार डेंजर आसा. शेत हय शेतकार आनी आमचे सगळे गांवचे लोक शेतकार. हांगा जी शेतां आसा तितले ते शेत करून आपले पोट भाजी बी रोवन ते पोट भरता. आनी हें उदक सगळें घाणीचें उदक ते शेताक वयता. सो म्हणटच हाजेर कितें तरी उपाय जावपाक जायो. आनी दुसरी गोष्ट म्हळ्यार कितें हांव तुमच्या दोळ्या मुखार हाडटा जी सिवेजाची जी कामां चलताय जे आमच्या आकेबाश गांवांत जशे आमचे स्कुला फुडें थंय आयज 2 चेंबर बांदपाक मुखार चल्यात. ते तांकां क्वॉलिटी ना कांय ना. हे चेंबराक उदक कित्याक भरता, कित्याक थंय तेंचे ते मॅटेरियल घालता ते सगळे हे कसबेलोले सगळे इट्स क्वॉलिटी नासलोले. ते पासत तेंचे ते चेंबर हे भाशेन लीक जाताय. सगळी भायली माती उदका बरोबर भितर येता आनी ब्लॉकेज 2 वर्सान ब्लॉकेज सगळे कडेन ते चेंबर वर्स जाता. घाण लोक पास जाता मेन रोडान ते लोकांक घाण सोदची पडटा. सो आतां हें काम करता आसतना आमी आयज हें करताय कित्याक तेजेर हाजेर भोंकून ह्या पॉयंटाचेर आमी हे सुवाते उबे आसा आमच्या घंटा मोरोडाक हे दोनी चेंबर बंद जावपाक जाय जे मेन लायनीसून आसा. कित्याक ही तरी सारकी जायना जाल्यार तेंच्यांनी सारखे बंद करून उडोवपाक जाय. कित्याक हाजेर जायतो परिणाम आसा तो आमच्या शेतकारांचेर आनी जी घरां आसा तांकां घाण आनी हो रस्त्यार जो चलतला ताका बी घाण कितेंय जावपाक शकता. प्रॉब्लेम म्हळ्यार ते उदक येता सर्वेचीचे उदक येवन सगळे मस्किटो जाताय, लोकां शेतां वयता आनी लायन चालू जाल्ला आनी चालू जालें जाल्यार हें गोवा उदक आमगे घरां वयतले. आतां तेका लागून आमी तांकां मागिला तेंगे इंजिनियरा कडेन सर्वेचीच्या तें स्टॉप करपा लागून. तें आमगे प्रॉब्लेम तें स्टॉप करपा जाय हें उदक वयता तें क्लियर केलें बगर आमी तांकां हें करपा दिवपा न्हय, मुखार मारपा दिवपा न्हय. पूण हे केन्नाच्यान जाता अशें करून? हें आज जालें लास्ट 2 वर्सां जालीं. आमी हिंगा गोंया आसना हांव भायर आसता. ते हांव गेलो म्हणटा तेच फाटल्यान फॉलोअप करपाक कोण आसना. हांव एकलोच. आतां हांवें कंप्लेन पोतून येवन आनी तो पोतून कंप्लेन जालें. आतां तेका लागून तुका प्रेसा आपयला, सगळ्या सरपंचा आपयले. इवन हांवें उल्हास आमगे MLA सांगलेलें यो म्हूण तो येयलो ना इन्स्पेक्शना. तो सांगता कोतले 2 दीस जाले कोतले म्हणून आमी हिंगा बीन रोयता. हातूंत खूब त्रास जाता. खूब त्रास जाता. हे सायडीन सर्विसींतल्यान वचपाक मेळना. आमगे मामी सकाळ पडली आयज सकाळी. तेजे कोण कितें जबाबदारी कितें कोण दितलो? आमगे हें फेलियर जाता शेत बी ते कोण पे करतलो? ते कोणें आमकां आन्सर दिवपाचो गव्हर्मेंटाक. जाल्यार येता ते 2 दिसांत हे बुरशे उदक बंद करपाचें आश्वासन संबंदीत यंत्रणेन दिल्ल्याची म्हायती थळाव्या सरपंचान दिला. आयकात. डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचेर एक कंप्लेन धाडून दिल्ली. तेजेर आयज रिप्लाय केला. तो इंजिनियर धाडला तेंच्यांनी.
तो म्हणटा की 1-2 दिसान आपण हे बंद करता उदक. सो तेणें बरोवन दिला की आपण 2 दिसांचे कसो तरी बंद करतलो. पण हे लोकांक पळय त्रास जाता आनी शेतकारांक त्रास जाता तेजेर कित्याक? कितें सांगताले ते म्हणटा की लास्ट पॉयंट हे 2 लास्ट पॉयंट म्हणून हांगा 11 किलोमिटर उदक येता फ्लो जाता. सो ऑब्वियसली हें म्हणटा ते ओपन जातलेच उदक येतलेच म्हणटा. लोकांले प्रॉब्लम कितें जाता शेतपिड्ड्यार जातात, शेतपिड्या जाता फुडले मागीर लोकांक त्रास जाता. गुवळ जातले हय. चल सेवेन पिड्या सामके अशें वाट लागतली म्हाका शेताची. आतां कारण कितें करचें हेजेर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आनी निखिल जल्मी. पावसान परत नेटान हजेरी लायिल्ल्या व्हड पावसाक लागून फोंड्या फर्मागुडीच्या शिवाजी किल्ल्याच्या वणटीचो भाग कोसळ्ळो. इतिहासीक स्मारकाचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचें हें जितें जिवें उदाहरण. पळयात पुराय बातमी. हो किल्लो बांदोडा पंचायतीच्या अधिकार क्षेत्रात येता. 2 वर्सां आदीं वणटीचो एक भाग कोसळिल्लो. देखून हाचे पयलीं पर्यटन खात्याक किल्ल्याची जतनाय घेवपाची मागणी लेगीत केल्ली, पूण खात्यान ताचेर गंभीरतायेन विचार केल्लो ना. छत्रपती शिवाजीच्या किल्ल्याचेर दुर्लक्ष जावचें न्हय. वेंगेस हाचेर लक्ष घालपाची मागणी बांदोडा सरपंच सुखानंद कुरपासकारान केला. पळयात. छत्रपती शिवाजी महाराज फर्मावडी फोर्टाचे ते आमच्या विलेज पंचायत ज्युडिशनान येता. फाटले लास्ट टायम आनी दुसरी बाजू ती कॉलेप्स जाल्ली, आतांय ती कॉलेप्स जाल्ली आसा. जाता तितके बेगीन मुख्यमंत्री तशें गोंय राज्याचे वीज मंत्री सुदीन दवळकर मातशें लक्ष घालचें. कारण जे हिस्टोरिकल प्लेस आहा, जो टुरिजम एरिया आसा ती आमची NRFांत आमचे चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंतजी हांणी म्हणलें की हो फोर्ट आसा तो आमी डेवलप करतले, शिफ्ट करतले. त्याच बरोबर तो ताका टायम वतलो फस्ट. कदाचित जाता तितके बेगीन हे रिपेर वर्क बेगीन हातांत घेवचें, जेणे करून जे छत्रपती महाराजाची जी हिस्ट्री आहा ती उरपाक जाय. त्याच बरोबर थंय जे लोक येता थंय येवन कितें आर्टिकल जावचें न्ही, कारण थंय दुर्लक्ष जावचें न्ही अशें म्हाका तर दिसता. बांदोडेच्या सरपंचाच्या वतीन हांव सगळ्यांक आव्हान करता गोंया सरकाराक की तुमी जाता तितके बेगीन थंय लक्ष घालचें. जेंका शिवाजी बद्दल अभिमान आसा तेन्ना हो किल्लो परत मोडा सारको आसा हें कंडिशन तेणी लक्षांत घेवपाक जाय आनी तेजेर खरोच कितें तरी बरो एक विचार करपाक जायो आनी तो किल्लो एक बरो रिनोवेट करपाक जायो. आनी जे कितें तेजे खंय तरी ज्यो वॉली परत मोडटा, सो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पळोवन तेजेर कितें तरी उपाय काडपाक जायो जेणे करून तो परत असो कलेप्स जावचो ना. लास्ट टायम जेन्ना हांव सरपंच आशिल्लो तेन्ना अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आनी एक स्पेस तेजो एक कुडको मोडलेलो. तेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाक लेटर केलें एज अ सरपंच गांवची पंचायत म्हणून, आनी तेणी ते नंतर मिडिया थ्रू तेजेर न्यूज जाली आनी तेणी मागीर तेजेर थोडेशें रिपेरींग केलें. पूण हें तात्पुरतें रिपेरींग जें आसा हें त्या किल्ल्याक कोता येना, कित्याक किल्लो हो खूब पयलींचो आनी तो आयज खंय तरी खंय वीक जाल्लो आसा. सो तेका स्टेबिलिटी जी जाय, तेका जी स्ट्रेंथ जाय ती उरलेली ना सद्या. सो तेजेर टोटल सर्वे करपाक जाय, टेक्निकली कितें आसा तें ना तें, आनी तेजेर एक नवें तेका रूप दिवपाक जाय. शिवजयंती आसता तेन्नाच संबंधित यंत्रणा जागी जाता आणि या किल्ल्याचे पेंटिंग नितळसाणीचे काम हातात घेतात. फकत लोकांच्या दोळ्यांक पाना पुसपा पुरतीच ही कामां करतात अशी टीका फुर्योज जाल्ल्या बांदोड्याच्या उपसरपंचान केला. आयकत ताका. जेन्ना आमी थंय शिवजयंतीक वताले आनी जे शिवजयंतीक थंय घडामोडी जाता त्यो घडामोडी चुकीच्यो आसा अशें म्हाका दिसता. कारण जेन्ना शिवजयंती येता थंय CM येतलो, जावं आमदार येतले, जावं मंत्री कांय येतले, ते खातीर थंय इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट जी आसा, गव्हर्मेंट जी आसा ती तेन्ना एक्टीव जाता आनी सगळो पेंटिंगाच्या पोतान म्हण, निवळसाणीच्या पोतान म्हण, त्या टायमार ते शिवजयंती निमतान ती कोटेशनां काडटात आनी करता. सो म्हाका अशें दिसता की थंय फक्त नांवा पुरते कितें तरी तुमी करता, गव्हर्मेंट करता फक्त शिवजयंतीक पुरते. जर गव्हर्मेंटाक शिवजयंती शिवाजी बद्दल शिवाजीचे बद्दल जर अभिमान आसा आनी जर कितें तरी एक माणुसकीचे प्रमाणे जर आमी हिंदुत्व सगळे लोक म्हणटा की शिवाजी आमचो खंय तरी एक देव असो दैवत तशें मानता. पूण म्हाका दिसना गव्हर्मेंट खंय तरी मानता अशी. गव्हर्मेंट फक्त शिवजयंती पुरते लोकांक दाखोवपाक की आमी शिवजयंती हांगा साजरी करता म्हणून ढोल ताशे हाडून व्हडले हितून नेटान करतात. पूण जे शिवजयंतीक शिवाजी खातीर जें कितें करपाक जाय तें हकिगत जावं कितें करपाक जाय तें कोण करिना अशें म्हाका दिसता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली.
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात पावसान नेटान हजेरी लायिल्ल्यान रस्त्यार पडिल्ल्या खड्ड्यांनी पावसाचें उदक सांठवलां, जाका लागून येरादारी करप्यांक जीव मुठीत घेवन गाडयो चलोवच्यो पडटात. पळयात हरमल वाठारांतले उदका पोंचे रस्ते दाखयता आमचो रिपोर्टर संदीप कामुलकार. फाटल्यान पळयता तुमी पावस जो फाटल्या दिसांनी पडला आनी पडटा तेतूर हांगा हे आमी आतां सद्या हांव हरमल हेचेर आसा, जी ट्युरिस्टीक प्लेस म्हण मानली जाता आनी हांगा ट्युरिस्ट हजारो संख्येन येता. हरमल म्हटल्या सारको एक व्हडलो बीच इंडियेन आनी हांगासर सगळे ट्युरिस्ट ह्याच रस्त्या वयल्यान येता आनी होच मेन रस्तो आसा. आनी पळोवपाक गेल्यार ही परिस्थिती आयची न्हय जाल्यार फाटली कितलेशींच वर्सां हेच सिच्युएशन हांगा आसा. पण डिपार्टमेंट आसा ते डिपार्टमेंट म्हाका दिसता हेचेर अभ्यासच करिना, कारण हांगा वॉटर लॉगिंग जाता. हे तरी बरें आसा, इतले तरी बरें आसा. जर व्हडलो पावस येयलो आनी भर पावसाच्या दिसान मागीर दोपारभर उदक मेळटा आनी ताका लागून गाडी अर्दी बुडटा. तरी आसतना त्यो गाडयो पळया कशे आवाज येता, कितले होणे व्हडले आसा ते कोणाकूच अदमास येना. उदक आसल्या कारणान कोणाक कळना केदो व्हडलो होणो आसा. आनी हे सगळे केन्ना चवथी पयलीं सगळे करपाचे आसले रस्ते आनी म्हणजे ताका टेम्पररी तरी कितें तरी सोल्युशन करपाचें आसलेलें. पण चवथी पयलीं ना आनी म्हाका दिसता आतां दिवाळे पर्यंत हेच सिच्युएशन अशेंच आसतलें, कारण इतलें उदक हे अशें हे रस्त्यार आसा की कोणाक अदमास येना की खंय कितें आहा तें. आनी जो येता तो ह्याच उदकांतल्यान येता आनी जेका कोणाक सारकें कळना ते टू व्हिलर खुबशे जाण पडटा, कारण तांकां खबर नासता सकयल केदो व्हणो आसा तो. सगळ्याच रस्त्याची दुर्दशा अशीच जाल्लेली आसा. आसव्यां वचा थंय तशें, मांद्र्या वचा थंय तशें. खंय जरी फिरले जाल्यार हेच सिच्युएशन वयता थंय तुमकां दिसतलें. आनी डिपार्टमेंट जे अलायनमेंट रोड आसता थंयसर म्हाका दिसता लक्षच दिना. करपाक जाय म्हण काम करता, कारण आमी काम केलें हें दाखोवपाच्या खातीर म्हाका दिसता हें काम चल्लां आनी हें खरें पावसा पयलीं करपाचें आसलेलें. जाल्यार सरकारान चवथी पयलीं राज्यांतले थोडे तरी रस्ते खड्डेमुक्त करपाचें आश्वासन दिल्लें, पूण अजून मेरेन तरी कसलीच हालचाली जावंक नाशिल्ल्यान लोकांक दिसपट्ट्यो सरकशी करच्यो पडटात. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकर, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली. युवा ह्या पणजे मळा वाठारांतल्या तरणाट्यांनी आर्ट एक्झिबिशन मळा झरी कडेन घडोवन हाडला. ह्या प्रदर्शनात 46 परस चड कलाकारांच्या चित्रांचो आस्पाव आसा. लोकांक अक्कलकोटच्या संत स्वामी समर्थाच्या सुंदर देखावो लेगीत पळोवपाक मेळटा. मुर्तीचे खाशेलेपण म्हळ्यार लोकांक एकदां आशिर्वादा खातीर देवाच्या पांयांक हात लायल्यार मुर्तीचे बरे सुविचार लेगीत आयकपाक मेळटा. पळया विलियम रॉड्रिक्साचो खाशेलो रिपोर्ट. नमस्कार. आमी आसा आयज माला ही जोरी कड्यांची फामाद जोर आसा ती मारुती टेंपल फाटल्यान आसा ते दिश्टी पडटा. ताचे सकयल हांगासर एक जोर आसा. ह्या जोरीन भितर एक गणेशाचे चित्रां तशी हितून भितर एक टनल आसा ह्या जोरीच्या भितर. तर ह्या गांवच्या भुरग्यांनी युवा आनी एक देखावो केला. ती पळोवया आमी त्यांनी कितें कितें त्याचेर बसयलां आनी कशें परी तांकां दिसता की कितलो लोक येता आनी तेंचे लोकांची कितें सांगणी आसा तें आयकून घेवया. आमच्या सांगाताक आसा आमचो करपी बाब रघुवीर. त्याचे कडेन म्हायती घेवया आनी मागीर सकयल वचून आमी ते देखावो पळोवया. रघुवीर, वेलकम तुका. नमस्कार.
आमकां सांगशी तुमी हें कितें मोतीन येयले तुमचे आनी कशें बरी युवा ही संस्था पणजेन गेली 11 वर्सां कार्यरत आसा. आमी खूब सोशल वर्क करता. 2014च्यान आमी गणपती देखावो करता. पयलीं आमी मारुतीगडार करताले. 2016च्यान आमी हांगा झरीन करपाक लागले. 2016च्यान आमी झर क्लीन करता. ताच्या नंतर हांगा गणपती घालता. आतां गणपती घालपाच्या फाटलो उद्देश म्हणल्यार वी गेट क्रिएटिविटी आर्ट अलॉंग विथ टॅक्नॉलॉजी. आमी हे कित्येक वर्सां करत आयल्या. हाच्या पयलीं आमी पेपर क्विलिंगाचो गणपती केला, मॅच स्टिक्सांचो गणपती केला, ताच्या नंतर चॉकांचो गणपती केला, पानांचो गणपती केला. अशे डिफरंट आमी गणपती करत आयल्या. प्लस तातूंत टॅक्नॉलॉजी घाल्या. म्हणल्यार उंदराच्या कानान उलयलो की गणपती उबो रावन आशिर्वाद दिता. घंटा मारलो की गणपती तुका मॅसेज बरयता. तूं भितर देवलो शॅडो तुजी पडली सेन्सरार की गणपती हालता. अशे डिफरंट टॅक्नॉलॉजी यूज करून आमी करत आयल्या. आतां ह्या वर्सा आमी जो गणपती केला तो IoT बेस्ड आसा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. इट्स अ मॉडर्न टॅक्नॉलॉजी. आतां हातूंत भितर आमी केला की तूं येवन जेन्ना गणपतीच्या पांयाक हात लायता, जसो तूं पांयाक हात लायलो की म्युजीक लोवर जावन गणपती तुमकां एक सोशल मॅसेज दिता. इट इज एक्चुली अ मॅसेज फ्रॉम स्वामी समर्थ. आमी गणपती करतना स्वामी समर्थाच्या पोश्चरान केला. फेस गणपतीचो, आयडल गणपतीचो, पण पोश्चर ऑफ स्वामी समर्थ. आनी इट इज बींग वर्कशीप बाय लॉट ऑफ गोवन्स नाव. खूब तो स्वामी समर्थ अक्कलकोटचो, बट आमी हांगा गोंयकार खूब ताका मानता. हांगा विठोबा देवळान ताची पादुका सुद्दां आसा. खूब लोकांनी घरा व्हरून ताका वर्शीप सुद्दां करता. म्हणून त्याच निमित्तान मळ्यान आमी हो देखावो केला. गांवांनी आनी गोंयभर हे पसरिल्ले आसा. प्रत्येक लोक आपल्या घरा कूळ घरा पावता. फॅमिलीची सगळ्यांची मिटींग जाता. सगळे खूब तेंपान मेळटा. सगळ्यांक बरी उमेद जाता की सगळीं सोयऱ्यां एकठांय जाता ह्या निमतान. तशेंच हांगा सार्वजनीक गणपती उत्सव जाता आनी हांगा पणजेन बऱ्यान बरो गणपती उत्सव आनी जसो स्वामी समर्थ हेची कल्पना देव स्वामी समर्थ ह्याची कल्पना घेवन आयज गणपती आमी पळोवंक मेळ्ळे. हांगा दृश्य बरें पळोवंक मेळ्ळें. आणि ह्या संदर्भात युवा हे एसोसिएशन ही एंटिटी ही वार्षिक इव्हेंट हो घडोवन हाडटा. तातूंत तांणी आज आर्ट एक्झिबिशन दवरलां आनी ही बरी गोश्ट. कित्याक मोर एंड मोर पीपल आर कनेक्टींग टू दी कितें म्हणटा तें आमचें एनवायरॉन्मेंटल प्रोटेक्शन, एनवायरॉन्मेंटल प्रिजर्वेशन हो कॉन्सेप्ट जो आसा तो चडांत चड लोकां कडेन व्हरपाक जाय. चडांत चड लोक जोडपाक जाय. आनी तो जी हें ध्येय आसा हें युवा ही एंटिटी एसोसिएशन फुडें व्हरता. म्हणून हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. आनी म्हणजे हांच्यांनी हें डेकोरेशन जें केलां मळ्यांतल्या झरीच्या हातूंतल्यान एक बऱ्या तरेचें डेकोरेशन केल्लें आसा. हांगासर आमचे वेगवेगळे गोंयचे नामवंत जे आर्टिस्ट आसात तांच्यांनी पेंटींग केल्लीं, गणपतीची चित्रां वेगवेगळी अशीं केल्लीं आसात. आनी प्रत्येक वर्सा गेले 7 वर्सां युवा पणजी ह्या बॅनरा सकयल हे हांगासर स्वता सगळे आर्टिस्ट त्यांचे म्हणजे आमी बऱ्याचदा एखादो डेकोरेशन करता पण कोणाक तरी आमी दितात, पूण हे स्वता युवाचे भुरगे जे आसात ते आर्टिस्ट स्वता बरे तरेचें डेकोरेशन हांगा करतात. आनी हाच्या व्यतिरिक्त गोंयभर वेगवेगळे एक्टिविटीज युवा पणजी ह्या बॅनराचेर ते करतात. सोशल एक्टिविटीज आसत, कल्चरल आसत, मेडिकल कॅम्प आसत. हांव तांकां शुभेच्छा दिता. कारण हांवें आतां गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, समृता खणगांवकार आनी निखिल जल्मी. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. 42वा गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी नावेली स्पोर्टिंग क्लबान घडोवन हाडली. सेमी फायनल रॉजमन क्रूज वेर्ना आनी नावेली स्पोर्टिंग क्लबा मदीं बरीच रंगली. ट्राय ब्रेकराच रॉजमन क्रूज वेर्ना पंगडान 5-4 गोल फरकांनी सर्त जिंकली. हे फुटबॉल सर्तीत वट 16 पंगडांनी वांटो घेतला. दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत जाली. शेवटाक रॉजमन क्रूज वेर्ना पंगडान नावेली स्पोर्टिंग क्लबाक हारोवन 5-4 गोल फरकांनी फुटबॉल सर्त जिंकली. मॅन ऑफ द मॅच वेर्नाच्या हिल्टन फर्नांडिसाक फावो जालो. वेर्ना पंगड सेमी फायनलीत जैतिवंत जावन फायनलीत पावलो. 2 ऑक्टोबराक नावेलीत फायनल जातली. पळयात रोमांचक डावपेच. गेलो 42nd गोल्ड सिल्वर रोलिंग ट्रॉफी आणि हे टोर्नामेंटाक 16 टीम पार्टिसिपेट जाले आणि आज आमगेले पयली सेमी फायनल आणि सेमी फायनल आज नावेली स्पोर्टिंग क्लब वर्सीस वेर्ना, रोजमन क्रूज वेर्ना.
आनी रोजमेन क्रूज टाय ब्रेकर आज जिखले आनी फाल्यां आमगेलें राया स्पोर्टिंग येतले आनी दवरले वर्सीस दावोली आनी आमगे फायनल जातलें 2 ऑक्टोबर गांधी जयंतीला. सो सगळ्यांक मागता हे फायनलाक हाजीर जावंक आनी आमचो हावजी प्रायज आसतलो 50,000. कितली टिमी पार्टिसिपेट जाल्ले 16 टीम पार्टिसिपेट जाल्ले आनी ऑर्गनायज कोण केलो तुमी? नावेली स्पोर्टिंग क्लब. बरी रिस्पॉन्स मेळ्ळा तुमकां? व्हेरी गुड रिस्पॉन्स आनी स्टील देन 2-3 टोर्नामेंट जातले बट सिन्स हे ग्राउंड जायत्यो टीम खेळोंक सोदताय कित्याक ग्राउंड मेंटेन इगोजीन केलो आहा रॉन आहा म्हूण सगल्यो टिमी खेळोंक सोदताय आनी हो बरो आसा ग्राउंड. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. उदेंत भारताचेर तयार जाल्ल्या उण्या दाबाच्या वाठाराक लागून आयतारा मेरेन ह्या चक्रीवादळाचो परिणाम आनीक उण्यात उणे 2 दीस आमकां जाणवतलो अशें IMD म्हणटा. सध्या गोंयांत शेनवारा व्हड पावस पडिल्ल्यान ऑरेंज अलर्ट जारी आसा जाल्यार आयतारा येलो अलर्ट जारी केला. सॅटेलायट फुटेजीत अरबी दर्यांतल्यान कुपा येताना दिश्टी पडटात. देखून शेनवारा व्हड पावस पडपाची शक्यताय आसा. पावसाक वेगवान वारो आनी गडगडाचो सांगात मेळटलो. देखून हवामान विभागान लोकांक सादूर रावपाचें आवाहन केलां. छत्तीसगडाचो उण्या दाबाचो पटो तयार जाल्ल्यान आयतारा गोंयांत घसघशीत पावस. 30 तारखेमेरेन गोंया खातीर ऑरेंज अलर्ट. पावसाक गडगड आनी वाऱ्याचो सांगात. शेनवारा तापमान 29 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मजगती. वादळी वाऱ्याक लागून बोटवाल्यांक सादूरतायेची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.